Agnello exercised his prophetic role to renew the church is the theme for the sixth day of the novena. Venerable Agnello, having received the anointing, प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानेवंत आग्नेलाच्या 6व्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मानेवंत आग्नेल प्रवादी कार्याचे आपोवणे स्विकारून समाज न्हवसुरता हो 6व्या नोवेनाचो विशय. मानेवंत आग्नेल बावतिस्मा आनी तिरावणे संस्काराचे मागणे वरवीं जेजून शिकयल्ल्या स्वताचे आनी नितीचे मार्गाचो फुलेर आनी नीज परगोटणार जालो. पवित्र स्नान आनी तिरावणे संस्कारांत मेळटल्या मागणे वरवीं आमकां क्रिस्तांवांत खेरीत मुर्नियारपणा खातीर विचून काडल्यात. थोड्या फुडाऱ्यांनी हें प्रवादीक कार्य देवाचे आज्ञा प्रमाणे फुडें व्हेलें, पूण जायते जाण पोरजेचे फुडारी कशे आपले खाला आशिल्ल्या पोरजेक निसंतोणाच्या मार्गार चलयतात. आमकां दिल्ल्या प्रवादीक कार्य पाळटना आमी स्वताचे आनी नितीचे फुलेर जावंक आनी निस्वार्थी आनी सेवे चाकरेचे मोनान फुडारपण चलोवंक आमकां पवित्र आत्म्याचें बोल आनी काळजी मागुया.
देव आमचो बाप तूं म्हजो बाप देव आमचो बाप तूं म्हजी भूय जेजू आमचो बाप आनी आमी एक जेजू वस्तुंगी आमी सगळीं एक देवा उतोराय कोराव तेन्ना आमी एक जेजू वस्तुंगी एक देवा उतोराय कोराव तेन्ना आमी एक जेजू वस्तुंगी देव आमचो बाप तूं म्हजो बाप देव आमचो बाप तूं म्हजी भूय जेजू आमचो बाप आनी आमी एक जेजू वस्तुंगी आमी सगळीं एक ताच्या नांवान प्रार्थीतांव तेन्ना आमी एक जेजू वस्तुंगी एक ताच्या नांवान प्रार्थीतांव तेन्ना आमी एक जेजू वस्तुंगी देव आमचो बाप तूं म्हजो बाप देव आमचो बाप तूं म्हजी भूय जेजू आमचो बाप आनी आमी एक जेजू वस्तुंगी आमी सगळीं देव बरो दीस तुमकां सगळ्यांक हांव दिता आनी माय मोगाचो येवकार ह्या मिसाच्या बलिदानांत बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या भयणी भावानो मानवंत आग्नेलाच्या 97वी पुण्यतिथी तयारीच्या 6व्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार आयचो विशय मानवंत आग्नेल प्रवादीक कार्याचें आपोवणें स्विकारून समाज नवसरता मानवंत आग्नेल बावतिजमा आनी तिरावणे संस्काराचे मागणे वरवीं जेजून शिकयल्ल्या स्वताच्या आनी नितीच्या मार्गाचो फोलेर आनी नीज परगटणार जालो पवित्र स्नाना आनी तिरावणे संस्कारांत मेळटल्या मागणे वरवीं आमकां क्रिस्तांवांक खेरीत मुनियारपणा खातीर वेंचून काडल्यात गोठायेचो आत्मो आमकां मेळ्ळा आनी मिशनरी कार्याक आमकां पुर्ती केल्यात पोरजेक स्वताच्या मार्गार चलोवंक आनी देवा आड चलतल्यो चाली रिती पयस करूंक देवान आमकां प्रवादी नेमल्यात भोव थोड्या फुडाऱ्यांनी हें प्रवादीक कार्य देवाच्या आज्ञा प्रमाणें फुडें व्हेलां पूण जायते जाण पोरजेचे फुडारी कशे आपल्या हाताखाल आशिल्ल्या पोरजेक निसणटणाच्या मार्गार चलयतात जेजूचे खेरीत मिसांव साकार करचे खातीर देवाच्या नांवान आपल्याक पाठयल्यात म्हूण ते विसरतात आमकां दिल्लें प्रवादीक कार्य पाळटना आमी स्वताचे आनी नितीचे फोलेर जावंक आनी निस्वार्थी आनी सेवे चाकरेच्या मनान फुडारीपण चलोवंक आमकां पवित्र आत्म्याचें बळ आनी काळजी हे मिसा भेटेंत मागुया आनी सगळीं कल्पना आमच्या मनान धरून देवा मुखार आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन एकामेकाचे मोगसणे देवाचे आनी एकामेकाचे मोगसणे हे वेळार आमी मागुया आनी सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोड पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तणान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत भगवंत सदांच सांगपाक मरी सगळ्या देवदूतांकां भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करून आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. प्रार्थुया. सोर पदवीदारा सासणाच्या देवा, मनशाची काळजां आनी परजांचे हक तुज्या हातांत आसात. आमच्या देशांच्या राजकारभाऱ्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तांचे राजकारभार खाल देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसोर घावूं. सोर वायटांतली गांवचें सुदारण जावं आनी आपल्या धर्मा प्रमाणे जियोंक समेस्तांक सत्या होक मेळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सभेन जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. आमेन. बागयो जुवांवाचे तिसरे चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या इश्टा, हे भोव बायले गांवचे जावनूय तूं तांचे पासत घास घेताय म्हणल्यार हें तुजें विस्वासपणाचें काम. आख्खे पवित्र सोबेक ते तुजे प्रितीमोगाची गोवाय दितात. देवाक मानता ते भाशेन तांकां वाटेक गरज ते दिशी जाल्यार बरें करतलोय. ते वाटेक लागले फकत जेजूच्या नांवा खातीर. ओ क्रिस्ती, लोकां कडच्यान कांयच घेनासतना असले मनशाक बरे भाशेन घेवंक आनी स्वता पासत ते वावर करतात तातूंत तांकां सहकार दिवंक आमचो कायदो. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस बागी. सोगोट म्हणुया. सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस बागी. जो कोण सर्वेस्पराची भोक्ती करता ताच्यो आज्ञा संतोषान पाळटा तो मनीस बागी. ताची सोसोत प्रितुमेचेर बोलिश्ट जोईत वेतोली. प्रामाणीक मनशाची सोसोत सोदोव. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस बागी. ताच्या घरांत दोन आनी गिरेस्तकाय. ताचें प्रामाणीकपण सासणाक तोखतलें. बऱ्या मनशाक काळोखांत उजवाड कसो तो पळजळटा. कित्याक तो कोंदवाळो, दोयाळ काळजाचो आनी सुगुणी. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस बागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रामाणीकपणान तो आपलो दोंदो चलयता. बरो मनीस कांयच कधीच हालचो ना. ताचो उगडास तोखतलो नितिकाळी. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस बागी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यात.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव जेजू सोर्शे आयले. तांणी ताका म्हळें, गुरुजी, तुजे लागीं कितें आमी मागूं तें तुवें आमचे सोरी केलोलें आमकां जाय. ताणें तांकां म्हळें, हांवें तुमकां कितें केल्लें जाय? तांणी म्हळें, तुज्या वैभवांत एकलो तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसरो तुज्या दाव्या हाताक आमकां बसूंक दी. जेजून तांकां म्हळें, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळोत. हांवें पिवंक जाय तें पात्र तुमच्यान पिवंक जायत, वो हांवें न्हावंक जाय तें न्हाण तुमच्यान न्हावंक जायत मू? तांणी ताका जबाब दिलो, आमच्यान जाता. जेजून तांकां सांगलें, हांवें पिवंक जाय तें पात्र तुमी पियेतोल्यात आनी हांवें घेवंक जाय तें न्हाण तुमी घेतोल्यात खरें, पूण म्हज्या उजव्या व दाव्या हाताक बसूंक दिवंक हें म्हजें स्वाधीन ना. तें निर्मिलोलें आसा तांकांच. बाकीचे 10 जाण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुआंवाचेर तिडले. देखून तांकां आपणा सोर्शे आपोवन जेजून तांकां म्हळें, विदेशां मदें तांचे अधिकारी म्हणलोले आपली पदवी तांचेर जबरदस्तेन चलयतात आनी तांचे वडील आपली सत्या तांकां दाखयतात म्हूण तुमी जाणत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे भितर कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो सगळ्यांचो चाकर जावचो. कित्याक मनशाचो पुतूय हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज नोवेनाच्या 6व्या दिसा आमी मानवंत आग्नेल प्रवादीक कार्याचें पोवणें स्विकारून समाज नवसुरता हाचेर आमी नियाळ करता. पयले सुवातेर आमी जाणून घेवया प्रवादीक कार्य म्हणजे कितें. प्रवादीक कार्य म्हणजे जेजू भाशेन जेजून शिकयल्ल्या स्वताच्या आनी नितीच्या मार्गान चलोवन अनितीचेर निशेध मारूंक, वो एके भाशेन जेजून दाखयल्ल्या रस्त्यार जेजून दाखयल्लो मार्ग आमी आमच्या जिवितांत चलूंक जेजू आमकां सगल्यांक आपयता. हें प्रवादीक कार्य आमकां सगल्यांक फावो जालां. केन्ना आमकां फावो जालां? हें प्रवादीक कार्य आमकां आमच्या बावतिस्मा दिसा हें फावो जालां आनीक तिरावणेच्या संस्काराचे मागणे वरवीं तें अदीक घोट जालां. आनीक ह्या वेळार जेन्ना आमी बावतिस्म घेता आमी देवाचीं भुरगीं जाता. आनी जेन्ना आमी देवाचीं भुरगीं जाता तेन्ना देवाचें रूप आमी आपणायता. आनी जेन्ना देवाचें रूप आमी आपणायता तेन्ना ही जबाबदारी देव आमकां सगल्यांक दिता. एक प्रवादीक कार्य आमच्या हातान घालता. ही जबाबदारी आमच्या हातान घालता. स्वतान नितीन आमी जिवंक जेजू आमकां ह्या संवसारान धाडटा. आपलीं भुरगीं कोत्ता.
आनी हें कोत्ता आसतना देवूच आमकां आपलो सांगात दिता आनी स्वताचो आत्मो आमच्या काळजांत घालता. ह्या स्वताच्या आत्म्यान वो घोटाळेच्या आत्म्यान आमचें हें कार्य स्वतान जियोंक, नितीन जियोंक, जें वायट संवसारान जें आसा ताचेर निशेध मारूंक आमकां सगल्यांक हो स्वताचो आत्मो आमकां चलयता, आमकां फुडें व्हरता. आयज जेन्ना आमी मान्योंत आग्नेलाच्या ह्या आपोवण्याच्या ह्या कार्याचेर आमी नियाळ करता तेन्ना आमी पळयता कशे भाशेन मान्योंत आग्नेलान आपल्या जिवितान हें पाळलें, कशे भाशेन ताणें स्वताच्या मार्गान, नितीच्या मार्गान आपलें जिवीत सारलें, कशे भाशेन ताणें निशेध मारलो अनितीचेर. संवसारान वायट जातालें तेन्ना तो आपल्या सेरमांवांनी हें उलोवंक फाटीं रावलो ना. आनी हे भाशेन हें प्रवादीक कार्य संवसार नवसरूंक ताणें जायतो प्रयत्न केलो. आयज आमी राजकीय फुडाऱ्यां पासत भेटिल्लो दीस मानता. तर थोडीशी नदर आमी आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांचेर मारुया. तांची जबाबदारी कितें तें समजून घेवया. जेन्ना एक मनीस राजकीय फुडारी जावंक सोदता तेन्ना हें प्रवादीक कार्य तो स्विकारता. हें प्रवादीक कार्य म्हणजे कितें? लोकांची सेवा करप, नितीन स्वतान लोकांची सेवा चाकरी करप. हें तो ही जबाबदारी हो एक मनीस स्विकारता. पोरजेची सेवा चाकरी करून ते भास दितात. समाजान शांती, नीत आनी बरेपण हाडूंक ते वावरतात वो ते वावरूंक भास दितात आनी ही जबाबदारी ते घेतात. आमी आमच्या समाजान पळयता जायते जाणांनी हे फुडारीपण बरे भाशेन चलयल्लें आसा. जायते आमचे राजकीय फुडारी जायते ह्या समाजान बरेपण हाडूंक, स्वतान नितीन जियोंक, शांती विस्तारूंक वावरतात. तरी आसतना जायते जाण हें करूंक फाटीं उरतात. जायते जाण आपलेपणान भरोन पोरजेची सेवा करचे सुवातेर आपलेपणान भरून स्वार्थी जावन आपल्याचें चिंतून जायते फावटी हें जें मुख्य कार्य तेंचें आसा, प्रवादीक कार्य, जी लोकांची सेवा, नितीन स्वतान जियोप, एकामेका सगळें मोग मोयपास दाखोवन शांतीन जियोंक, शांती विस्तारूंक हे जायते फावटी आमचे राजकीय फुडारी फाटीं उरतात. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी कितें आयकलां? आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां कशे भाशेन जेजूचे दोग शीस तांकां दिसलें जेजू हे राजनितीक राज्य घडोवंक आयला आनी हाका लागून ते जेजू सरशें येतात. तांकां दिसलें जेजू एक व्हडलें राज्य स्थापतलो आनी तातूंत ते जेजूक मागणें करतात, तुज्या उजव्या हाताक आनी तुज्या दाव्या हाताक आमी आसोचें कोर, आमकां हो दर्जो दी, ह्यो जुट्ट्यो आमकां दी. आनी तेन्ना जेजू तांकां बरे भाशेन इस्कटावन तें सांगता ताचें राज कसलें. जेजूच्या राजान दर्जो, पयशे वो फांकी जावप म्हत्वाचें न्हय, पूण एकामेकाची मोगान सेवा केल्ली जेजूक जाय आसली. जेजू खूद आपूण ही सेवा करता, शिसांचे ताच्या शिसांचेच ते पांय धुता आनी असली सेवा करूंक तो तांकां शिकयता. खरें म्हणल्यार मुणयारपण मुणयाराच्या फायद्याक जावप न्हय,
पूण दुसऱ्याच्या फायद्याक जावप, पोरजेच्या फायद्याक जावप, तेन्नाच हें मुण्यारपण वो हें फुडारीपण ताका त्या मनशाक फायद्याचें जातलें. पूण जेन्ना हो मुण्यारी आपलें चिंता तेन्ना ताका तो ह्या पोरजेक निसणटणाचे मार्गार वता. समाजान शांती, नीत आनी बरेपण हाडूंक ह्या फुडाऱ्यांची जबाबदारी आसा. मुगाच्या भाव भयणीनो, आमचे राजकीय फुडारी हे प्रवादीक कार्य करूंक जायते जाण फाटीं उरल्यात. हाका लागून आयच्या समाजान आमी पळयता समाज सेवक, सोशल एक्टिविस्ट तांणी ही जबाबदारी घेतल्या आनी वेगवेगळ्या प्रश्नांक हो वेगवेगळे प्रश्न सुटावे करूंक ते जायते प्रयत्न करतात आनी सरकाराक उलो करतात. आयज जायते समाज सेवक आमचें पर्यावरण राखूंक, सांबाळूंक, आमच्या फुडले पिळगेक हें आमचें दायज देवान दिल्लें हें दायज राखून दवरूंक, सांबाळूंक दवरूंक जायते जाण वावुरतात आनी तांकां आमी आमचो तेंको दिवंक फावो. हें आमचे क्रिस्तांवांचें एकल्याचें कार्य जावन आसा. जंय सोत आसा, जंय नीत आसा, जंय बरेपण आसा, जंय शांती वसता, थंय आमी एक बावतिजम घेतलेलो मनीस जें कार्य आमी घेतलां ताणें फुडें वचोंक जाय आनी असलें जें कार्य करतात तांकां आमी तेंको दिवंक जाय. हें करूंक आयज आमकां जेजू आपयता. जशें हांवें सांगलां, मान्यवंत आग्नेलाच्या जिवितान अशेंच घडलें. लोकांच्या हक्का पासत तो सदांच झुजलो आनी ताच्या गोश्टांनी वांटो घेवंक तो पयलो आसलो. आपल्या शर्मावांनी मान्यवंत आग्नेल सदांच अनितीचेर उक्तेपणी तो उलयतालो. ताका तें बिलकूल माननासलें. जेन्ना मान्यवंत आग्नेल जियेतालो तेन्ना हो इतिहासीक काळ जेन्ना वावराण्यांचेर भोव करून जुलूम जाताले आनी संवसारभर चडवड चलताली. पाप साहेब जायतो त्रास काडून हाचेर शिकोवन दितालो आनी निशेध मारतालो. कशे भाशेन वावराण्याचेर जे जुलूम जाताले, तांचेर ओनीत जाताली, तांचेर निशेध मारतालो. आनी पाप साहेब लिओ 13 1891 वर्साक ताणें एक एन्सिक्लिकल काडलो, रेरूम नोवारूम. आनी ही शिकोवन त्या एन्सिक्लिकलान ताणें घातली. आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं, आमकां सगल्यांक एक सारकीं जियोंक हक्क आसा. कोणाकूच धामून दवरूंक, कोणाचेरूच निशेध करूंक, कोणाचेरूच ओनीत करूंक कोणाकूच हक्क ना. हें पाप साहेबान बरे भाशेन आपल्या एन्सिक्लिकान बरयलें आनी वावराड्यांचेर जे जुलूम जाताले तांचेर निशेध मारूंक ताणें सगल्यांक उलो केलो. आनी तेन्ना संवसारभर ही चडवड सुरू जाली. आमचो मान्यवंत आग्नेल त्या वेळार जियेतालो. ताणें ही पाप साहेबाची शिकोवण मानून घेवन आपले जेन्ना तो राशोल सेमिनारींत आसलो तेन्ना सेमिनारीच्या दुसऱ्या शिक्षकांक घेवन ताणें हाचेर नियाळ केलो. आनीक हाचेर जायते जाण बरी शिक्षण दिवंक लागले. आनीक हे जे निशेध जातालो वो ओनीत जाताली तेंचेर निशेध मारूंक ते वावुरले. आनी ह्या वेळार सेमिनारिस्तांनी वो तांचो सांगात घेवन वावराड्यांचो इश्ट जो आमी आमचे संस्थेंत तो आतां आमी तो चालू दवरला तो त्या वेळार सुरू जाल्लो. म्हज्या भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकांय आपयता. जंय ओनीत आसा थंय निशेध मारूंक, स्वतान जियोंक, शांती विस्तारूंक आमकां सगल्यांक ही जबाबदारी दिल्ली आसा. आनी हे भाशेन जशे भाशेन मान्यवंत आग्नेलान
हें कार्य करून प्रवादीक कार्य करून संवसार नवसरलो ती जबाबदारी आमकां जोण एकल्याक आसा. आमी आयज जेन्ना ह्या मिसांत वांटो घेता तेन्ना दुसऱ्यांक बोटां दाखोवची न्हय, राजकारभाऱ्यांचेर आमी बोटां दाखोवची न्हय, पूण म्हजें कार्य म्हाकाय देवान दिल्लें तें सेम कार्य तेंच कार्य हांव कशे भाशेन पाळटां म्हज्या जिवितांत ताचेर नदर मारून आमी स्वताचे मनीस जावन नितीचे मनीस जावंक शांती विस्तारूंक आमी जिवितांत वावरुया. आनी हे भाशेन आमचें प्रवादीक कार्य जें देवान आमकां आमच्या बावतिजमा दिसा आनी तिरावणेच्या संस्कारा वरवीं आमकां जें दिलां तें बरे भाशेन आमी पाळूंक शकतले. तर ह्या मिसांत जेन्ना आमी वांटो घेता हीच कृपा आमकां जोण एकल्याक ह्या मिसांत मागुया. सगळीं उबी रावया. थोडीशी मागणी देवा मुखार आतां आमी घालुया. आमच्या बाप साहेबान बिस्मांनी आनी सोगले यादिकांनी आपल्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी देवाच्या भुरग्यांक मोगान वेंगूंक आपुणूच पयले सुवातेर भावार्थाचे नमुने जावंक आपल्या शेळ्यांचो भावार थीर करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय दयाळ बापा, ही मागणी आय. संवसारी रातावळींनी बुडलोलीं आसतना आमी आमचो शेवट सदांच मनांत दवरूंक आमच्या काळजांत देवाचो मोग आनी पेल्याचो हुस्को दवरून जियेवंक आनी ताल्ल्याचेर जोयत व्हरूंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय दयाळ बापा, ही मागणी आय. आमच्या राजकारप्यारांनी पोरजेचे उदरगती पासत वावुरतना पर्यावरण सांबाळूंक तशेंच सर्वांचें बरेपण मनांत दवरून वावर करूंक पोरजे मोदें मोग शांती आनी एकवट घडोवन हाडूंक वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय दयाळ बापा, ही मागणी आय. आमचीं तरणाटीं आनी भुरगीं वेगवेगळ्या ताल्ल्यांनी पडटात. ह्या आधुनीक काळार संवसार तांकां बुलयता आनी जायते फावटी वायट तांच्या जिवितांत भितर सरता. जिविताचे निर्णय घेतना कितें बरें आनी वायट हें समजूंक तांकां जाणवाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय दयाळ बापा, ही मागणी आय. आमच्या समाजांत शांती नीत आनी बरेंपण हाडूंक वावुरतल्या सगल्या समाज सेवकांक देवान राखूंक तांचो वावर नेटान फुडें व्हरूंक तांकां काळजी आनी बळ मागुया. आनी आमी आमचें प्रवादीक कार्य आमच्या जिवितांतल्यान पाळून आमी स्वताचे आनी नितीचे गोवाय जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय
असो वेळ उगीच रावन आमची खासगी मागणी आमी देवा मुखार घालुया आनी भोव करून जी आयज इंतेस्तावान दिल्यान त्यांचे पासत केरीत भाशेन मागुया. हे आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमीन. Tutti bene a favor Prituminam candilo Muchacha vaurangelo Betoi tau tu kauno Vakani tuka Vakani tuka Bapa Diam ka jiwa uno Vakani tuka Bapa Diam ka jiwa uno. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें अंतिमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मोनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्पोर मानून घेवं. दयाळ बापा तुका उलो मारतल्यांचे मागणी आयक आनी तुजे पवित्र सभेचें देणें मानून घे. तुजी आपणायलेलीं भुरगीं करता त्या पवित्र आत्म्यान सगल्या मनशांक बोर ओनीत आनी सर्व तरेची अंतर आनी वेगळोचार मोगा वरवीं सोंपोवन मनशा समाजांत शांती समाधान राज करूं आनी सगल्यांचें एक कुटुंब जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय वर्षा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणेच्या देवा सोर खाडी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायलाय. पूण मनशाक तुज्याच सारक्याचो रचलोय आनी आख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वाखाणूक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायतात. Surgani संसार बोला तुझ्या वैभवान उंसुर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उंसुर्गी
तुकाचोय जोर. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंजणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक बेचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे बसत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचे मोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोर गोठुया. तुझ्या कुसा आनी तुजो जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडपणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेला आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबणीची काकलूत कर. तांकां तुजी इश्टागोरीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोलजोलीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माई सांगाती चोपती भाग्योन जुजे भाग्योन दोन दूत आनी सरकारीत काबांदोल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या संगताची मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरबोदवेदार बापा, सोरबंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडमणाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन आमी सगळीं बराबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरास आज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टाळण्या पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक कासोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक
सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपोटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुमिया तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. Jesus soy ami soy atmya vorvi ami soy Bapa mukarami Jesu amco wolloba ami sogriye tacoba buyam coba ami sogriye taco atmo amco pran Atmodila zoneklia ami soglie Tacedili vegvegli ami soglie Soglia krupne Jesu ce Soglie, ami soglie, ami soglie, somestami baboili, ami soglie, eka jivan koloni, ami soglie, eka jeuna posloni.
जेसू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा. एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया. काळजान आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया. आमचे जिवीत ताच्या नेम कायद्या प्रमाणे मांडून हाडूंक ताचीच घोटाय मागुया. उबी रावया. प्रार्थुया. देवा, मनशा कुटुंबाक नवो जीव दितल्या एकाच सुंड्याचें पसण आमकां मेळ्ळें. आपली स्थिती गोठ वयर काडूंक सोदतल्या लोकांक आदार दिवंक आनी तांकां फावो त्या नियानितीन मेळूंक ह्या एकवटाच्या संस्कारा वरवीं खऱ्या निस्वार्थी मोगान आमची काळजां बोर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. बसुया. आनी एक फावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार. इतल्या सकाळीं तुमी आयिल्ल्यान देखून तुमकां आमी दिन वाचता. आनी तुमच्या येण्या वरवीं ह्या पवित्र जाग्यार मानयोद आग्नेलान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर भरपूर बेसांवां घालची म्हणून आमची खालती मागणी. मोगाळ इश्टानो, तुमच्या खेरीत इंतेसांवां पासत मिसा तुमच्यान आमच्या ऑफिसांत दिवंक जाता. कोंकणी भाशेन बायबल डायरी त्यो विक्रेक आसात आमच्या पुस्तकशालांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कांत. आमी मागता इश्टानो तुमचे थंय ह्यो बायबल डायरी व्हरात. देवाचें उतर वाचात. दर एका कुटुंबांत एक तरी बायबल डायरी घेवन देवाच्या उतरांतल्यान तुमी वाडात. आनीक तुमचे पासत तुमी व्हरतना तुमच्या इश्टा मित्रांकूय तांच्या जल्माच्या दिसाक व दुसऱ्या दिसाक एक गिफ्ट कसो दियात. देवाचें उतर दिवंक तुमकां किरीत उलो जावन आसा. पाद्र आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्यो वस्तू म्युजियमांत आमच्या इगोर्जेच्या रुमांत तयार केल्यात. मागता त्यो आत्मीक नोदरेन आनी दैनीक मनान ताचो अणभव घेवचो. मोगाळ इश्टानो, पिलाची संस्था अंतर धर्माचो एकचार विस्तारूंक आनी संवादा वरवीं भावपण विस्तारूंक वावुरता. संवाद घडून हाडटा. नोव्हेंबराचे 16वेर आयज धर्मीक भावनां विशीं एकामेका कडेन भासाभास करूंक सांजचे 3:30 वाजता पिलार पिलग्रीम सेंटर हातूंत मेळावो जातलो. तुमी तातूंत वांटो घेवंक येता. फाल्यां नोव्हेंबराचे 17वेर आयतारा दिसाक आमी आमच्या आत्मीक भावा भयणाचो एकवटाचो दीस मानयता. सकाळीं 10:30 वाजता त्या एकवटाच्या वांगड्यांक मीस आसतले. ह्या एकवटाचो हेतू म्हणल्यार पिलाचे मिशनरांक आपल्या मागण्यांचो तेंको. कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार ह्या एकवटाच्या वांगडी जावंक जाल्यार फादर जोझफ फर्नांदीसाक मेवची आनीक तुमची नांवां दिवची. तेच परी ह्या किरीत मिसांत वांटो घेवंक आमी तुमकां येवकार दिता. तशेंच फाल्यां 17वेर आयतारा दिसाक मलयालम भाशेन मीस आसतलें. सकाळीं 11:30 वाजता व्हडल्या सेमिनारीच्या कपेलांत. आनी ह्या माटवांत 11:30 वरांचेर मीस तामील भाशेन आनी 12:30 वरांचेर मीस हिंदी भाशेन आसतलें. आमची पिलाचे संस्थेचें एक मासीक फादर आग्नेलो स्कॉल आनी सातोडे वावरण्याचो इश्ट उजवाडाक येता. ताचेर आमच्या मिसावांच्या वावराची खबर आनी तरणाट्यांक मार्गदर्शन मेळटा. आमच्या ऑफिसा भायर कावंटर आसा. थंय तुमच्यान वचून ते सबस्क्रायब करूंक जाता. वर्साक फकत ₹250. आमी मागता तुमचे थंय इश्टानो हें घेवन तुमी तुमचो आदार आमकां दिवचो. बांबोली गोवा मेडिकल कॉलेजीन ब्लड बँक हाच्या सहकारान कॅरिंग सोल्स गोवा हे संघटना नोव्हेंबराचे 18वेर सकाळीं 9 ते 12 वरां मेरेन ब्लड डोनेशन कॅम्प आमच्या मिशन सेमिनारींत चलतलें.
जांकां आपले रगत दिवपाची खुशी आसा तांकां आदले राती 6 वरां न्हीद पडूंक जाय आनी नातूर रगत दिवंक जावचें ना. रगत दितेल्यांची पिराय 18 ते 16 वर्सां मदें आसूंक जाय. रगत दिवंक येवचे आदी 2 वरां पयलीं बरो ब्रेकफास्ट करून येवची. तुमी हे बरे वावराक आदार दितली म्हणून आमी आशेवन रावता. नोव्हेंबराचे 20 मानियोत आग्नेलाचो पुण्यतिथीचो दीस. त्याच मनाक सांजचे 7 वाजता फादर आग्नेल स्कॉलाच्या आंगणांत फ्री तियात्र आसतलो. बरोयनार डॉमिनिक कार्वालो. आमी मागता इश्टानो ह्या तियात्रांत तुमी येवन तांचो संदेश तुमी घेवचो. इश्टानो मानियोत आग्नेलाचे मजतीन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला आनी आयचो हो ही मिलाग्र म्हणल्यार जी आमच्याच जिवितांत म्हज्याच कुटुंबान घडलेली आनी ती म्हणल्यार अशी इश्टानो. जुलयाचे 9 तारखेर सांजे वेळार म्हाका फोन आयलो म्हजी आवय दुयेंत आसा म्हणून आनी रातचे वेळार आमी तिका काडून 108 आपोवन वेळ्ळेतान मडगांवां हॉस्पिटलांत हाडली. एक रात ती डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत उरली. दुसरे दिसाक दोतोरान सांगलें ती गंभीर आसा, परिस्थिती बरी ना, तिका GMCन शिफ्ट कर. दुसरे दिसाक GMCन शिफ्ट केल्या उपरांत आमकां सांगलें तिका जाता तितले बेगीन तिचें ऑपरेशन करूंक जाय. 60 वर्सांची म्हजी आवय आनी एक मेजर ऑपरेशन. हांवें म्हणलें हे पिरायेर तिका ऑपरेशन नाका. दोतोर म्हणूंक लागले बरें आसा. तिका व्हर सायन मारांनी व्हर 5 दिसां मदें ती काबार जातली. हांवें म्हणलें तर ऑपरेशन केल्ल्यार कितले चान्स आसा. दोतोर म्हणूंक लागले फकत 20% चान्सीस. म्हजी आवयची आनकोडी फुटोन सगलें पोट फुल्लेलें. कुयतान कितें आयलेलें दोतोर नको आसले. CT स्कॅन केले उपरांत दोतोरान आमकां हेंच सांगलें 5 दिसां मदें ती मोडटली ना तर ऑपरेशन कर 20% चान्सीस. मानियोत आग्नेलाक हांवें उलो मारलो आनीक होय म्हणलें. तिचे ब्लड टेस्ट सुरू जाले. आख्खीच रात ब्लड टेस्ट सुरू केले उपरांत सकाळची ब्रेस्तारा दिसाक सकाळचे सुमार 7:30 वरांचेर तिका ऑपरेशन करूंक व्हेलें. आनी ऑपरेशन करूंक वेतना परतून म्हाका सांगलें पडे तुजी आवय त्या ऑपरेशन थिएटराच्या टेबलाचेरूच मरूंक शकता. आनी कांयच उपाय ना देखून हांवें तिका ऑपरेशन करूंक धाडली. म्हाका 9:30 वरांचे मीस आसलेले हांगा ब्रेस्तार म्हणटूच म्हज्यान जायनासलेलें कित्याक आवय ती म्हजी. तरी आसतना हांवें चिंतलें हे जाग्यार म्हाका हाडला तिणें. तिका लागून पिलार हांव पावला. तिका लागून पिलारचो पाद्री जाला. आयज जेन्ना तिचो वेळ पावलेलो आसा तिचे पासत मागूंक हांव कित्याक वेचचो ना. आयलो 9:30 मिसाक आयलो. मानियोत आग्नेलाशी दिमी मारली आनी ताका म्हणलें तुका जाय तें कर. म्हजी आवयक बरी कर म्हणना वो तिका व्हरूय म्हणना कित्याक ऑपरेशन गंभीर कितेंय जावंक शकता. हांवें मानियोत आग्नेलाक म्हणलें तुका जाय तें कर. 9:30 मिसाक हांवें लोकांक उलो मारलो आनी म्हणलें म्हजे आवय पासत मागात. म्हजे लागीं तें मीस करूंक जायनासलें पूण तरी आसतना म्हजे आवय पासत हांवें तें मीस भेटयलें. आनी मिलाग्र म्हणल्यार इश्टानो ही आवय म्हजी ऑपरेशन केल्या उपरांत 7 दीस वेंटिलेटराचेर आसली. ICUंत आसली. कांय रिस्पॉन्स नासलेलो पूण त्या उपरांत बरी जायत आयली आनी आतां एकदम बरी आसा. हांव किरीत दिन वाचतां त्या दिसाक जो लोक आयलेलो म्हजे आवय पासत मागलेले तांकां हांव किरीत दिन वाचतां. म्हजे किरीत दिन वास मानियोत आग्नेलाक ही एक मिलाग्र म्हणटूच हांव देवाक दिन वाचतां आनी मानियोत आग्नेलाक बेगीनूच सांताचो मान मेळोवंक मागता. हो इश्टानो असल्यो मिलाग्र्यो आमच्या जिवितांत जायत्यो घडटात. आयज घडये आमी आमचीं तेंसावां आमचेय आवंडे ह्या जाग्यार घेवन आयिल्लीं आसात. आमचो भावार्थ जागोवया आनी आमच्या भावार्थांतल्यान इश्टानो आमकां सगल्यांक पेकोवणी दी म्हणून मागुया.
आनी आमचे पासत मागतना इश्टानो जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायला. तांचोय उगडास करुया, तांचे पासत मागुया. ह्या दिसांनी आमी कितें भाशेन मानियेंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळोवंक मागतात. तर इश्टानो ही सगळीं ते सवाय एकठांय करुया आनी कितें भाशेन सायबा आमची काकलूत कर आमकां आशिर्वादान भर म्हणून आमी उबी रावन मानियेंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. सगळीं उबी रावया. उपकार मेळोवंक मागणे. सोर पदवीदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी अडकतांव आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानतांव. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलोवंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियेंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासतांव. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियेंत आग्नेलाच्या बागेवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागतांव. तशें जाता मानियेंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज बावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयतांव. मानियेंत आग्नेलाक भागीवंताचो मान मेळोवंक मागणे. उगणीत काकच्या देवा, सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागतांव. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानियेंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. The Society of Pilar has its name